मुख्यमंत्र्याने एखादा हे वाचून दाखवता 13 नोव्हेंबर 2024 hundreds of Goans have been duped of crores of rupees in a cash for job scam. Goa police have so far registered 20 cases across the state, including 12 in North Goa district and 8 in South Goa district, and arrested 19 people for promising to secure government jobs in exchange for cash. The scam also saw a government employee taking his life after his name figured in the case. Over the past few weeks, a new case has been registered almost every day, with a maximum of 3 FIRs each at Ponda, Agasai and Bisholi police station. Among those arrested include police personnel, senior government officers, teachers and other persons claiming to have strong political links. The accused in different cases assured jobs in various state departments including public works, water resources, education, transport, revenue, police and health. Speaker sir, Wall Times of India जो न्यूज रिपोर्ट 13 नोव्हेंबर 2024 एक वर्षानंतर एलएक्यू रिप्लाय सांगता की 4 केसी फाईल झाल्या आणि त्यो सगळ्यो 14 नोव्हेंबर 2024 पयलीं म्हणून. सो म्हजो पयलो क्वेश्चन हा मुख्यमंत्री आयकना दिसता ऐकता म्हजो पयलो क्वेश्चन असो हा की ह्यो सगळ्यो केसी खंय गेल्यो. सरकार त्यो केसी कव्हर करता काय त्यो केसी सेटल जाल्यो कित्याक 4च कश्यो उरल्यो. हांगा पळय इतलो हा म्हणून सांगिल्लो हा त्यो केसी खंय गेल्यो. स्पीकर सर तो टाइम्स ऑफ इंडियाचो रिपोर्ट कितें वाचता म्हाका खबर ना. आमी क्लियर कट आन्सर दिला तितून. स्पीकर सर टोटल 51 केसीस कंप्लेन पब्लिका कडल्यान आयल्यो. तितूंतल्यो ज्यो आउट ऑफ 51 केसीसाच्या भितरल्यो नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन 24 इज 40. नंबर ऑफ केसीस रजिस्टर्ड इन द 25 is 11. Altogether 51 cases. Number of cases is forwarded to the court. भितरल्यो 40 30 केसी फॉरवर्ड केल्या, 11 2 केसीस फॉरवर्ड केल्या, 32 केसी कोर्टाक फॉरवर्ड केल्या. नंबर ऑफ केसीस अंडर द इन्व्हेस्टिगेशन्स हातूंतल्या 10 केसीसचे इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. पहिल्या 24 दुसऱ्या 9 अशा 19 केसीसांतले जे आहा पळय न्हू हे टोटल इन्व्हेस्टिगेशन सुरू आसा. स्पीकर सर हांव कळपाक जाय म्हणून ताका सांगता हांव हातूंतलो एकूय मनीस जो आसा पळय न्ही हातूंतलो सुटचो ना. हातूंतलो गव्हर्मेंट जॉब दिवपा खातीर आसूं किंवा प्रायव्हेट जॉब दिवपा खातीर आसूं ह्या सगळ्या लोकांक जे आसा आमी अरेस्ट केल्या. आयजूय बी भितरल्या 2-3 जाणां जी आहा ती भितर आहा. त्या खातीर सरकारी नोकरेक पयशे दिवपाचे लोकांनी बंद करपाक जाय. हे फ्रॉड करपी जे आसा हेंचो कसलोच सरकारा कडेन कसलोच संबंध ना. अननेसेसरी नाका जाल्ली नांवां जी आसा पळय न्ही परत सरकारांतल्या लोकांची नांवां आनी अननेसेसरी ऑफिसरांची नांवां घेवपाची संवय जाल्या. गोंयकारांकूय बी गव्हर्मेंट जॉब मेळटा म्हणटा काय रोखडोच कोणायकूय बळी पडटात आनी कितलेय पयशे काडून दितात. ना कॉल लेटर पळयनात ना इंटरव्यू केन्ना पळयनात की बरेच जाण म्हणजे हांवें पळयलां हे जेन्ना घेतले तांकां अरेस्ट केले आनी तेन्ना लोकांक कळ्ळें आनी जेन्ना अपील केले तेन्ना लोकांनी ह्यो केसीस फायल करपाक सुरवात केल्या. म्हणून हांव सांगता की आतां पर्यंत जवळपास अशा पद्दतीच्यो 51 केसीस जाल्यो ऑलरेडी. म्हणून रिप्लाय दुसऱ्याच भशेन सांगता ना स्पीकर सर रिप्लाय दिला आमी क्लियर कट. 4 म्हणून सांगता. तुवें खंयचो वाचला रिप्लाय खबर ना म्हाका. 3C पळय मरे तूं 4 म्हणून सांगता. एनीवे सोड तूं तुजें सांग टायम वतलो थंय. हांवें तुका क्लियर कट सांगला त्या खातीर. हांवें रिप्लायन म्हज्या तुजें कॉलिंग अटेन्शनूय आसलें तें आन्सर करता आसतना हांवें सांगलां कॉलिंग अटेन्शनचे आन्सरूय जाय जाल्यार तुका दिता. टोटल 51 केसीस आसात ह्यो गव्हर्मेंट आनी प्रायव्हेट जॉब धरून. भितरल्यो 32 केसीस चार्जशीट जाल्यो आनी भितरले एनीवे नेक्स्ट. स्पीकर सर आता म्हजो सेकंड क्वेश्चन असो आहा की आर यू विलिंग टू रिलीज all the charge sheets, internal reports related to the investigation for public review? If not, what is the reason for keeping these documents confidential if the goal is to assure the public? Are you waiting for another year till people forget all about this scam? स्पीकर सर हाजे ऑलरेडी केसीस चार्जशीट केल्या. केसीस सुरू ऑलरेडी कोर्टात केसीस सुरू आसात. एकदा हे सगळे फायनलायज जाले काय ताज्या उपरांत आमच्या डिसायड करूं येता दिवपाचे ना कित्याक केन्ना जातलें फायनलायज तें. स्पीकर सर म्हाका दिसता हेजे कोर्टात केसीस आसलेले एकदा जर फायनलायज जाल्यो जाल्यार ताज्या उपरांत आमच्या तुमकां जो रिपोर्ट जाय कोर्टान केसीस फायनलायज केन्ना बेगीन जाता. स्पीकर सर इवन दो आतां डीजी तकली हालयता तेंच्यान भितरल्यान खंयची केस केन्ना फायनलायज जाता. तांची प्रॉपर्टी जी आमी सीज केल्या पळय न्ही तेजी 4.40 crores ऑफ रुपीची प्रॉपर्टी सीज केल्या आणि त्याच खातीर हांवें सांगलां की तांची प्रॉपर्टी सीज करून दवरल्या. हेच्याच खातीर फाल्यां सकाळी जर पयशे तेंच्या कडल्यान दिवचे पडले आसत जाल्यार हे प्रॉपर्टी विकून तेंची लोकांचे पयशे जे आहा पळय न्ही ते दिवचे. वी आर वेटिंग फॉर द कोर्ट ऑर्डर. स्पीकर सर हातून एक मेन एक्यूज आहा पूजा नाईक म्हणून. ते आता
सामकें म्हणल्यार सेलिब्रिटी इश्यू जाला मदीं उलयता मिडिया हाडटा हे हाडटा व्हडलो इश्यू जाता तिणें क्लेम केला आनी हांवें टीव्हीचेर पळयलें की 17 कोटी रुपया तांणी मंत्र्याक दिले म्हणून एज पर एलएक्यू रिप्लाय केसीस आर फायल्ड फॉर अ टोटल अमाउंट ऑफ 26 lakhs हाजो अर्थ कितें जाता स्पीकर सर की शी हॅज कलेक्टेड मच मोर and only a fraction of it is being investigated. 17 कोटी म्हणतो एक रॅन्डम नंबर न्ही स्पीकर सर 17 कोटी म्हणटा तो हांवें म्हजे कानान आयकला टीव्हीचेर सांगता ते सगळ्यांनी आयकला आसतलो हांगा 17 कोटी खंयच्यान आयले फिगर कसो आयलो इन्व्हेस्टिगेशन सारकें जावपाक जाय हाजेर नॉर्मली एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट येदे व्हडले पयशे जेन्ना इनवॉल्ड आहा तेन्ना एन्फोर्समेंट डिरेक्टरेट भितर येता पूण ते येवंक ना हांव नकळो कितें म्हणून तें Can you provide clarity on how the crime branch is tracing the money trail? Money trail important speaker sir. पैसे तिने घेतले 17 कोटी गेले खंय तुझी केस आहा 26 लाखांची घेतले 17 कोटी उरिल्ले पैसे गेले कोणाकडे आनी खंय गेले आनी कशे गेले मनी ट्रेल म्हणून ती मेळटा स्पीकर सर हांव मागतलें इतलेंच की ही मनी ट्रेल जी ती सांगता कोण ती पूजा नाईक ही मनी ट्रेल चेक करपा खातीर क्रायम ब्रांच कितें करूंक सोदता हॅज देर बी एन ऑडिट ऑफ द फंड्स शी हॅज क्लेम्ड that was handed over what are the findings how much was collected how much was recovered and where is the rest simple question speaker sir कितले पैसे कलेक्ट तिने केले कितले तुम्ही रिकवर केले आणि उरिल्ले गेले खंय स्पीकर सर ताणे विजयान हो प्रश्न खूप बरो विचारला हांव तुका सांगता लोकांकूय कळपाक जाय कारण ही पूजा नायक जी बायल जी क्लेम करता त्यांनी 17 कोटी रुपया कलेक्ट केले म्हटल्या पयलीं तिजो अकाउंट तिजी प्रॉपर्टी आणि तिजे बाकीचे सगळे टूल्स हे सगळे कॅल्क्युलेट केल्या उपरांत एकंदर लक्षात येता की 17 कोटी रुपया तिने लोकांकडल्यान घेतल्या आणि 17 कोटी रुपया हा पयलू तिने स्वतः स्पेंड केल्या ती जी लोकांक दिल्या म्हणून सांगता पयलीं तिच्याकडे 4 गाडयो आसा 17 कोटी 4 गाडयो 17 कोटी एक मिनिट तिचे फॉरेन टूर तिची बाकीची 2 फ्लॅट ही जर सगळी प्रॉपर्टी जर पळयत आणि तिच्याकडे एक्झिस्टिंग असलेले बाकीच्या अकाउंटाचेर असलेले पयशे हेजो सगळ्याचो जेन्ना आमी काडून हिशोब पळयता तिची आतां जी प्रॉपर्टी सीज केल्या पळय न्ही वीच इज एप्रॉक्सिमेटली म्हाका दिसता तिची प्रॉपर्टी सीज केल्या तितून जवळपास तिची स्वताची प्रॉपर्टी जी आहा ती म्हाका दिसता 4 कोटीचेर पर्यंत आसा सीज केल्ल्या प्रॉपर्टीनूच फ्लॅट आणि गाडयो येते त्या खातीर तिने जे पैसे 17 कोटीचो हिशोब दाखयला तो 17 कोटी तिचे अकाउंट प्रॉपर्टी आणि तिने केल्ले फॉरेन टूर या सगळ्यांनी लक्षात केल्या उपरांत लक्षात येता लोकांनी पिशे कशे तिका पयशे दिल्ले आसा तिजो कोणाकडे कसलोच कांयच संबंध नासतना ती खंयचो तरी फ्लॅट दाखयता खंयचो तरी आनी कितें दाखयता तिची थोरो इन्व्हेस्टिगेशन सगळी केल्ली आसा तिच्या फोन जो सुद्धा पयलीं फोन कंप्लिटली तिचे रिकॉर्ड काडून चेक केल्ल्या सगळ्या पद्दतीची इन्व्हेस्टिगेशन करून येयल्या ही बायल स्वता जी आहा ती कल्प्रीट आसा आणि आजूय बी भितर आहा ती स्पीकर फॉर युअर इन्फॉर्मेशन खूपदा ह्या दिसांनी गोंयांत अशी एक ट्रेंड चल्ला की एक मनशाक कोणाचेर तरी सगळे घालप आनी ते उरिल्ले गुंडाळप आता ही पूजा नायक एक सारखी माफिया बॉस जावची पडली म्हणल्यार ती कोण ती पिक्चरान ती कोण ती फुलन देवी न्ही ती हांगा आशिल्ली मरे ती गुजराताक व्हडली ती हे मरे ती नांव विसरलो पळय तुका आतां सर आतां एकूच म्हजो प्रश्न इतलो हे पूजा नायकाक बॉस आशिल्लो काय पूजा नायकूच बॉस आशिल्ली सादो प्रश्न बाबू समजलो हांव कितें म्हणटालें आसता ठीक आहे सर हे ट्रान्झॅक्शन जर पळयत जाल्यार 3.5 कोटी जे आहा पळय न्ही हे स्वता त्याच्या अकाउंटाचेर 2019 ते 2024 पर्यंत दाखयता 4.5 कोटी जे आहा पळय न्ही तर तिजो मिस्टर पुरुषोत्तम नाईक हेच्या अकाउंटाचेर दाखयता 13 लाख रुपया तिच्या चलयेच्या अकाउंटाचेर दाखयता ही टोटल अमाउंट 8 कोटी रुपया जाता अकाउंटाचेर दाखयता तिच्या ताज्याच भायर बाकी गाडयो फ्लॅट आणि कॅश दिल्या ते आणि ताज्या भायर तिचे फॉरेन टूर हे सगळे जे डिटेल्स घेतल्या उपरांत लक्षात येयला त्या तिने 17 कोटी रुपये जे घेतल्या लोकांचे ते अशा पद्धतीत स्पेंड केले आता स्पीकर सर एक माझो साधो प्रश्न मुखेल तुझ्याकडे म्हाका खबर ना हा BMW टोयोटा ऑडी आणि MG हेक्टर ह्यो गाडयो तिच्या नावार आता तुझ्याकडे कितल्यो म्हाका खबर ना आता BMW टोयोटा MG हेक्टर म्हाकाय खबर ना स्पीकर सर गाडयांचे आमी सोडया लोकांक तेणे पयशे घेतले नोकरी दिता म्हणून आणि म्हणल्यार आनी 4 उरल्या होंडा आमचेर कार आणि खंयची ती 3 अर्थ मुवर आहा JCB आणि बाकीचे कॉन्ट्रॅक्टरय आसतली अर्थ मुवर कित्याक ते कितें अर्थ मूव करप काय पयशे मूव करप
सामके साकानी हा स्पीकर सर एक माझो प्रश्न इतलोच आहा की सारखे तेकला म्हणून मुखेलमंत्री विल अप्रिशिएट की हे पैसे तिने लोकांक फोटोन घेतले आणि नोकऱ्यो दिता म्हणल्यो आता कितल्यो नोकऱ्यो खऱ्यो दिल्यो आणि खरे कोण मेरिटोरियस मनीस आशिल्लो ताजेर अन्याय जाले ताजे कितें आता पाड पडले जे लोक पिशे आमचे ताणे पैसे दिल्या पळय तांची म्हाकाय सहानुभूती ना कित्याक पैसो दिता तोय कल्प्रीट आणि पैसो घेता तोय कल्प्रीट पूण जो मनीस मेरिटोरियस आशिल्लो जो शिकता तुझे स्वयंपूर्ण आत्मनिर्भर सगळी भाषणां ताजे आता कितें करपाचें ते लोकांचे कोण न्याय दिता तांकां कोण न्याय दिता स्पीकर सर तेका न्याय दिवपा खातीरूच स्टाफ सिलेक्शन सरकारान सुरवात केल्ली आसा आणि तेका न्याय मेळचो म्हणून स्टाफ सिलेक्शन आणि न्याय फकत आमची सायडीन कोणा मेळना कसो मेळना तो कळना कंप्लीट पळयशीत जिओग्राफी लागता एका कंप्लिटली आम्ही स्टाफ सिलेक्शनातून मेरिटोरियस जॉब दिवपा खातीर सुरवात केल्या तू सीबीटीच्या वतीन सगळ्या जाणांक नोकऱ्यो मेळटात त्याच्या खातीर एका जे आसा हे कल्प्रीट अशा पद्दतीच्या कल्प्रीटाक केन्नाच सोडपाक जायना सर एक ऑडिट म्हणटा पळय हो ऑडिट तुम्ही आमकां दितले न्ही हो दिता आमी हो दिता क्लियर कट हो दिवपा खातीर कांयच फरक पडना हो क्लियर कट दिता स्पीकर सर म्हाका दिसता हे सगळ्या जाणांक दिवप इम्पॉर्टंट हे सगळ्या जाणांक सर्क्युलेट एक्चुअली न्ही बर्च जाले पळय वाचोवंक तशेंच स्वित्झर्लंडाक जाले आमी आतां स्वित्झर्लंडात आमी एक कितें तें पुजा नाही थंय 5 दिसाचो नॅशनल मॉर्निंग जाल्ले हांगा कोण मॉर्न बी करना तुम्ही मॉर्निंग कशें केला स्पीकर सर हांव तांचे ते हे मायक वापरून स्पीकर सर प्रश्नकाळ सोंपलो मॉर्निंग आम्ही फुडलो विषय घेऊया चला बसा प्रश्नकाळ सोंपलो फुडलो विषय घेऊया